2016 ब्रिक्स परिशदे वेळार ड्युटेवेल्या पुलिसांक जेवण दिवपाचे कॉन्त्राट टेंडर काडिनासतना जाला. तरी मुखेल सचिव आनी डीजीपीक चौकशेचे आदेश दिवपाचो गोंय मानवाधिकार आयोगाक कसलोच अधिकार ना म्हूण सरकारान मंगळारा हायकोर्टात आर्ग्युमेंट घालो. मुखेल सचिवान ह्या कथीत स्कॅमाची स्वतंत्र चौकशी आदींच केला म्हूण सरकार सांगता. चौकशी केल्या जाल्यार मुख्य सचिवान मंगळारा सांज मेरेन हायकोर्ट रजिस्ट्री कडेन इन्क्वायरी रिपोर्ट दिवचो म्हूण सांगून हायकोर्टान सुनावणी बुधवारा दवरल्या. तो रिपोर्ट पळोवन कोर्ट फुडें कितें करपाचें तें थारायतले. In fact, the Goa Human Rights Commission had directed the Chief Secretary to conduct an inquiry and to fix responsibility and submit a detailed report on the 2016 BRICS food scam. The Goa government challenged the jurisdiction of the Goa Human Rights Commission to ask the Chief Secretary to submit a report. So the Honorable High Court had directed the government that the Chief Secretary file the report before the Honorable High Court. मजगती लोकायुक्तान वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या ओल्ड गोवाच्या बंगल्याच्या प्रकरणाचो मुळावो तपास सुरू केला. मडकयकाराची येणावळ आनी बंगल्याच्या मोलाचो ताळमेळ बसना म्हूण ही चौकशी चल्ल्या. फुडली चौकशी 28 जूनाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.